गोंयांत येवच्या पयलीं आयज सकाळीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचें पयल्या पावंड्याचें उक्तावण जालें। 701 किलोमिटरा खातीर 55 कोटी रुपया खर्च केल्यात। हो महामार्ग महाराष्ट्राच्या 10 जिल्ह्यांतल्यान वतलो। महामार्गाचें काम पुराय जाले उपरांत नागपूर ते मुंबयचो प्रवास 7 वरां भितर पुराय करपाक मेळटलो। ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर 2015 ह्या वर्सा बसयल्लो।